दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी. वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. मोग सोम्या तुजो मितवेर नासलो उतरां तुज्या हांव दादोसालो. मोग सोम्या तुजो मितवेर नासलो उतरां तुज्या हांव दादोसालो. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. आता आमी देवाचें उतर आयकुया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 11 40 आनी 7 50 आनी 4 पर्यंत. हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रवाद्याचे फोंड तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मानता म्हूण तुमी रुस्वाद दितात. कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारलें आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे पासतच देवाचे जाणवायेन अशें सांगिल्लें आसा. हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराच्या रचने तावन वारयिल्ले सर्व प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्ता तावन वेदी आनी पवित्रस्थानामध्ये जिवेशी मारिल्ल्या जाकरीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर बेसतलें. सतच हांव तुमकां सांगता त्या सगळ्या रक्ताक ह्या संततेन जबाबदार जायचे पडटले. हाय तुमकां शास्त्र्यानो जाणवयाच्या घराची सावी तुमी काण्ण दवरल्या. तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू थंयतोन भायर सरन वेतस शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सबार संगती विशांत तांकां उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यांत ताका सांपडावन घालूंक कांयपुणी मेळटा गी म्हूण ते पास मांडून आसले. देवाचें उतर हें. कन्नडांत एक संगणी अशी आसा. कंडद्दू कंडंते ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತ ಕೋಪ. सत आसले बरी सांगल्यार राग चड. फारिजेव आनी शस्त्राचें कपटपण खंडन करन सत आसले बरी तांच्या तोंडार तांकां सांगल्याक ते आनिकी चड रागान पेटले. ताचे विरोध उपराटले आनी ताच्याच उतरांनी ताका पास मांडूंक पळयलें.
आमचें कपटपण आनी सूख हेरांनी आमकां सांगतना तिदवितना आमची प्रतिक्रिया कसली. आमची सूख वळखून हेरांनी आमच्या बऱ्याक दिल्ली बुदबाळ कलतेपणान स्विकार करन जिनी बदलावण्याचे मेट काडटाव वा रागान हगे मोतीन दवरन बूद सांगतेल्याकच शिकयता बूद म्हूण बादा करूंक पळयताव. आमी फकत धर्मीक आचरणांक आनी संप्रदायांक गुलाम जायनासता आमच्या धर्माची आनी आमच्या भावार्थाच्या सताची नीज समजोनी जोडया. तोवळ जेजू बरी धर्मांतलें कपटपण खंडन करूंक आनी सत परगटूंक धैर्य आनी बळ मेळटलें. प्रवाद्यांचें जिवीत कराळ रितीर अंत जाता. मनशाच्या चरित्रेंत प्रवाद्यांची दगदवणी निरंतरी जाल्या तरी प्रवादी उणें जाल्ले नात. अनीत अन्याय खंडन करून सत नीत उखल धरचें सदांच आसतात. तसले व्यक्ती माजवून गेले तर मनशाचे अंतस्करण मेला वा दाड्डे जाला म्हूण अर्थ. असली परिस्थिती मनशा संततेक येनासाव. संवसारांत कोणी संपूर्ण न्हय. हर एकलो भाग्यवंत न्हय. हर एकल्यातय इल्लेपणी उणेपण आसता. हें उणेपण सारकें करूंक प्रयत्न करिनातलो जेजून खंडन केल्ल्या शास्त्र्यां बरी. कोण एकलो म्हाका तिदवंक मुखार येता तर तें बऱ्या मनान स्विकार करची सकत आमचे थंय आसूंक जाय. हीच जाणवयाच्या घराची सावी जावन आसा. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे
तुझ्या काळजा सारखे. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी. बाळोक जेजूक नोवेनाचे मागणे. मोगाळा जेजू, तूं सासणीक देवाचो सोबद मनीस जालोय आनी आमचे गतींत जियेलोय. संवसारांत आसतना मनशांचो इश्ट तूं जालोय. सर्व तराच्या गरजांनी मनशांक तूं पावलय. पिडा गूण कर्ण तुका वैज म्हणलें नांव फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो तूं मेस्त्री म्हणून नांवाडलोय. आतां तूं आमचो आनी देवा मदलो मध्यस्थ जावन बापाच्या उजव्याक आमचे पासत विनंती करून आमच्या गरजांनी पावताय. तर व्हडा पातयेणेन आमी तुजे सरशी येता. आमच्यो गरजो उचारून सांगता. तुजी कुशी वय जाल्यार आमी मागल्ले उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, आमा मनशा सांगाता जियोवन वावरून आनी मरोन आमचे कश्ट संकश्ट तुवेंस बोगलाय आसता आनी तुजो पवित्र हात बेसावन दिवंक उखल्लोलो आसता. तूं आमकां सर्व बेसावांनी बोर आनी तुका पातयेनेन उलो मारलेल्या सक्तांक दयेन आयक. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. भोव उदार बाळोक जेजू, दिंब्यांनी सरपडोन आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमचेर वतल्ल्या बेसांवा खातीर तुजी काकुळत सदांच आमी वर्णितल्या. तूंच आमचो सोमी आनी धनी म्हणून पासारतेल्या. तुजी बाळपणाची मजत सगळ्या मनशा कुळांतय वाडोवन दी आनी सर्व तुजी कळनातल्या दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक. आमेन. बाळोक जेजू, जिव्या देवाच्या पुता आनी आंकवार मायेच्या पुता, तुज्या पापकतनातल्या मनशापणा वरवीं आमी तुजे सारकी बिरमोतेन, दयाळायेन, ल्हानविकायेन, मोवाळायेन आनी सोंसणिकायेन भरलेली देवाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां तुजी बळादीक कृपा दी म्हूण आमी मागता. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तुंच तें बापाचें उतार. तूं मनीस जालोय आनी तुज्या उतराचे सक्तेन सगळी सृश्टी तूं सांबाळताय. सर पदवेदारा जेजू, आमची पातकां बक्षी, आमची पिडा शिडा निवार, आमची विघ्नां आडवरां पयस कर. देंवसाराच्या कुतंत्रांतावन आमकां राख. तुज्या मोगाच्या उबेन आमकां सांबाळून सर्गींच्या सुखाक आमकां व्हरून पावय म्हूण आमी मागता. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तुज्या महिमेवंत नांवा शिवाय आमकां बचावी दिवंक शकचें हेर नांव ना. मोगाळा जेजू, तुजें नांव आमच्या काळजाचो संतोश जावं. तुज्या नांवा सर्गी, संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी बागवो.
आनी हर एक जीब तुका होगळाप दिव म्हूण आमी मागता. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तुज्या आजापांच्या रुपण्या हुजीर कालतेपणी सरपडोन आमी मागतां. तुजे काकुळटीचे दोळे आमचेर परतून तुजी मोवाळ्याची दिश्ट आमचेर तूं घाल. आमचो अस्कत आनी उनो बोवाडत तूं सडय आनी घट कर. तुका खंयचीय संगत असाध्य न्ही देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमी ह्या नोवेनावळी मागचे उपकार तूं आमकां जोड दी म्हूण आमी मागतां. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू कडेन एक खासगी मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें म्हाका आनी एक दीस म्हज्या जिवितांत आनी एक चडीत अवधी दिल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. सोम्या, तूं सदांच म्हजे थंय हजर आसल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तूं म्हाका केदींच सांडिसो नाय म्हूण तुवें म्हाका बासायलाय. म्हजें नांव तुज्या हाताच्या ताळवेर तुवें कांतयलाय. सोम्या, तुजीं उतरां जावन आसात. हांव तुका केदींच सांडिसो ना. एक आवय तिच्या बाळशाक विसरात, एक स्त्री तिच्या कुशीचें फळ विसरात, पूण हांव तुका विसरचो ना. सोम्या, हो दीस आरंभ करता आसतना कालवारीच्या पवित्र साक्रिफिसा सोवें आनी आख्ख्या संवसारार भेटोवच्या सर्व मिसा सोवें, भाग्यवंत आंकवार मोरये आनी सर्व सांता भक्तां सोवें हांव म्हाकाच तुका भेटयतां. हांव तुजेर आनी म्हज्या शेत समाऱ्याचेर सुकोवन गेल्ल्या चुकी अपराधा खातीर तुजे लागचें बोगसाणें मागता. म्हज्या सवयाच्या पातकांतले म्हणजे राग, विरोधपण, नासवसणीकाय, गर्व आनी निर्लक्ष्य अंतले म्हाका तूं निवार. तुजे निती प्रमाणे न्ही पूण तुज्या दयाळ काकुळतीन म्हजी झडती कर हे सोम्या. हांव एक पातकी जावन आसा, पूण हे जेजू, पातक्यांक साल्वार करूंक आनी सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक फाटीं हाडूंक तूं आयलाय. 90 आनी 9 शेळयांक सोडून सुकोवन गेल्ल्या एका शेळयेक फाटीं हाडच्याक तूं संतोश पावलय. सोम्या, म्हाका मागणें करूंक जायना. दिसा मदें म्हाका मागणें करूंक जावचें ना. तुजे समोर जियोंक म्हाका विसार पडोवंक पुरो. पूण सोम्या, तुका एका घडये पर्यंत विसरानाशें म्हाका दया कर. तुज्या सांगाता सोमकोंक, तुजे कडेन उलोवंक आनी तुजे थंय एकवटून वावरूंक म्हाका फावो कर. हांवें मागा जाय जाल्ल्या सोमेस्ता पासत, म्हज्या मागण्याची गरज आसल्या पासत, म्हजे कडेन मागोवंक सांगिल्ल्या पासत, म्हज्या सैऱ्या धैर्या पासत, इश्टा मंत्रा पासत आनी म्हज्या दुस्माना पासोनी हांव मागतां. सोम्या, हांव अस्कत, पूण तूं बळवंत जावन आसाय. हांवें केदींच वायट करिनाशें म्हाका राखोवन व्हर. तुवें मोग केल्ल्या प्रमाणे हांवें मोग करूंक म्हाका शिकय. सोम्या, हें सुलाभ न्ही, पूण तुज्या कुशे प्रमाणे जावं. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबांत आमी आशेव्या. तांच्या कुटुंबांत निरंतर सुख, शांती, समृद्धी स्वामी देव तांकां फावो करून दी म्हूण एका काळजान आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा
सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका मोग सोम्या तुजो मीत वेर नासलो उतरां तुज्या हांव दादोस जालो मोग सोम्या तुजो मीत वेर नासलो उतरां तुज्या हांव दादोस जालो ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी